नमस्कार. हांव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै, विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्त. आज हांव गांवां आयलो म्हणले विशेष श्रृंखलेचे उपाख्यानाक आयिल्लेच. ह्या उपाख्यानांतून आमी आनी ही श्रृंखलेंतूची आमी आमगेल्या देशांतून चांग शिक्षण घेवन बरी विद्या घेवन खूब कश्ट काडून चांग स्थानार पावन विदेशांतय वचून थंय वचून बरें नांव घेवन बरें काम करून बरेची आदाय करून देशाचे गांवचे भाशेचे कुटुंबाचे मोग कोण त्या काळजा भितर दवरून आशिल्ल्याची तसं लोकांक हांगा येयले तवळे हांगा आपोवन तुमगेल्या मुखार तांकां प्रस्तूत करत आसाची. आज आमगेल्या मध्य आसाची अमेरिकाचे कॅलिफोर्निया प्रदेशा देखून आयिल्ले डॉक्टर सुंदर कामत. डॉक्टर सुंदर कामत, तुमकां नमस्कार आनी तुमकां येवकार म्हळ्यार तुमकां वेलकम म्हण. आज ही तुमी हांगेन पविल आसाची आमकां भारी संतोश. आमी तुमगेलें बाल्यपण, तुमगेलें शिकवण आनी तुमी हे संस्थेक आयिल्ले आनी थंय तुमगेलें काम असल कसल तुमी करून घेतलें आसा म्हणलें आमी तुमगेल्या थोड्याची म्हायती घेवका म्हणून आपयलें आसाची. परतून एक फावटी हांव तुमकां येवकार सांगता. आतां डॉक्टर सुंदर कामत हांणी तांगेलें प्राथमीक शिक्षण जावन चेन्नईंत जालें प्राथमीक शिक्षण न्ही मै ಸ್ವಲ್ಪ सुरेख डॉक्टर मोहन भाई भारी धन्यवाद. आज आमकां हांगा एक अवकाश दिले खातीर. हांगा बसचे फुडें विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून एक जागा आसा हांगा कोड्यालांत, एक 15-20 मिनट गांवांत देखून भायर. सो ताजी एक टूर मेळ म्हाका. कॉन्फरन्स सेंटर, लायब्ररी, आर्कायव, मस्त सकड कोंकणी पास्ट लेजंड्स तांगेलें एक रूम आसा. मागीर राबो हॉस्टेल जेवण हें पळोवन भारी इम्प्रेस जालो हांव. सो आमगे म्हगेले मस्त सकड कोंकणी फ्रेंड्स आसाची कॅलिफोर्निया की भायल्या देशांतू तांकां हाजी म्हायती ना. सो म्हगेली एक रिक्वेस्ट कसा म्हळ्यार तुमी कोड्याला आयल्यार हाजी एक टूर घेवन वचका तुमी ताजे फुडें आनी एक 2-3 मिनट हाजे विशय सांगू येता सांगेल खातीर. आतां आमी शिक्षणाचे विशय उलयता आशिल्लो. तुमी एक मद्रास आसले, एक हांव एक मद्रासा चित्रण आनी तुमी आसचे सानमेना कॉर्पोरेशन, सॅन होजे, कॅलिफोर्निया, USA असल जाग्यार तुमी आसाची. एक जन्मून प्राथमीक शिक्षण घेतिल्लो एक सुंदर नगरी म्हूण येता. शिक्षणय आसता थंय, उद्दिमय आसा, संस्कृती आसा, व्हड एक शार म्हूण येता. तसले नमुन्याचे एक चारय आसता तसले एक तुमी हांगा वचून पविल आसाचे युनायटेड स्टेट्सांत. अशी तुमगेलें शिक्षण देशांत गांवांत जालेलें शिक्षण थंय वचून पावच्याक तुमकां कशी सहाय जालें? सो हांव सुरेश सांगता. जाल्लो कोड्यालांतूच. सो एक 5-6 वर्सां हांगाची कॅनरा एलिमेंटरी आशिल्ली, थंय शिक्षण जालें, सेल्फ शिक्षण हांगा जालें. मागीर म्हळ्यार म्हगेलो ल्हान बेंगलोरा आशिल्लो, थंय एक 2-3 वर्स थंय जालें. मागीर थंय देखून अन्नाल काम मुंबय जालें एक 2 वर्स. मागीर पुना जालें. सो पुनांत स्कुलींग पुरा म्हगेलें शिक्षण 12 क्लास थंय जालें. सगळे देश तेन्ना भोंवले एक फावटी. थंय जालें, कन्नड जालें, मराठी जालें आनी ऑफकोर्स कोड्यालांतू आमगेलें. आनी म्हगेलें मलगड्यान नांव हांवें सांगता. हांवें म्हगेलें अम्माल सायड उद्यावर आचार्य आनी आमी जाल्ली लांगवीट ऑफ देवस्थाना सुताक. कोड्याला मूळ गट्टी आसा. म्हगेलें अन्नाल सायड तागेलें अन्नाल अज्जाल नांव भजनी रामकृष्ण कामत. तान वेंकटराम देवस्थाना भजनी प्रमुख पात्र घेता. सो 2 कडेन आमकां कोड्याल म्हळ्यार इतिहासा भितर तेगेलें नांव आमकां दास पडटा. सो मागीर पुनांत शिकवण जातरी तितले भितर म्हगेल्या अण्णान मद्रासा काम घेतलें. तेन्ना TI ग्रुप म्हणून आज मुरुगप्पा ग्रुप म्हणटाचे ताजे फायनान्स डायरेक्टर जावन थंयच चेन्नईंत. एंड तो फर्स्ट नॉन चिट्टियार फायनान्स डायरेक्टर आमची गेलो. म्हणजे एक उदाहरण थंय आमकां दिसता. एक मनीस कशी खंय वचून पावल्यार एक कोंकणी समाजाचो तो एक खंयच्या स्थानार कशी पावता म्हणून तागेलें एक शिक्षण घेतिल्लें आनी तागेलें एक ताकद अशें म्हणून आमकां पळोवचें दिसता. सो तागेलें उदाहरण तागेलें एग्जाम्पल आमकां आशिल्लें चेडवांक. म्हळ्यार
ताका बेजीक शिक्षण काय ना आशिल्लें जाल्यार खंय थंय पावलो तो पावला मग तागेल्या एजीन सो तें एक रोल मॉडेल आमकां आशिल्लें सो मद्रासान तूं कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग गिंडीन तूं शिकिलो हा हा आनी गिंडी इंजिनियरींग म्हळ्यार इंडियाचें फर्स्ट इंजिनियरींग कॉलेज ब्रिटिशान सेट वा 1794 वा सो ओल्डस्ट इंजिनियरींग कॉलेज सवायशी वर्सां पयस चड जाता वय. वय तेन्ना सो तेन्ना तरी फॉरेन आसा मुखालो सो रे इंग्लंडान तूं मास्टर्स केलें हा मागीर थंय केम्ब्रिज म्हणून इंग्लंडात थंय रिसर्च इन्स्टिट्यूटात काम करता आशिल्लो वय एक 5 वर्स थंय वय जनप्रिय केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी आसा थंय आसा थंय रिसर्च इन्स्टिट्यूट वय थंय त्या फील्ड तेन्ना आमगेलें रिसर्च पुरा ऑफशोर ऑयल ड्रिलींग ओह नॉर्थ सी ऑयल गॅस म्हणटा तेन्ना भारी वय, प्रमुख वय, आशिल्लें तेन्ना समुद्रादी गेले भायर वचून तेल काडचे वय स्वताचे डिझायन मटेरियल्स तांत काम जालें वय तेन्ना तेन्ना आमगेल मनांत केन्ना आमगेल PhD अमेरिका करता म्हण आशिल्लो मन आशिल्लो सो तें आसून अमेरिका पावलो वय सो अमेरिकान तूं युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शॅम्पेन म्हणून इंजिनियरींग स्कूल वय थंय PhD केलेलें हा बरें सो शिक्षण म्हणटात वय थंय जालें शिकप वय आता तुमगेल्या शिक्षणाचे हें पळोवन घेतल्यार तुमी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रींत भितर सेमी कंडक्टर हांत भितर केलेले आनी विविध आतांचे कंप्युटर जगाक दावता जाल्यार नाना नमुने संशोधन करचे नवे नवेची हें भायर हाडचे सुमार काम केलां अशें म्हणून दिसता तशी हो तुमगेलो संस्थो सानमिना कॉर्पोरेशन म्हूण आसा जे म्हाका दिसता जगत्या भितर एक व्हड IT संस्थो अशें म्हूण दिसता वय हांगा कशें आयलें म्हणून सांगता म्हळ्यार वय प्लॅन केलेलें न्हय वय थंय सो म्हगेल PhD जालें सताका म्हाका IBM काम मेळ्ळें हा IBM हार्डवेअर ग्रुप वय वय IBM मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून एक सेमीकंडक्टर फॅक्टरी वय न्यूयॉर्कांत आसा वय थंय IBM सुरू करता थंय पुरा चिप्स हा सिस्टम्स पुरा थंय करचे मेन फ्रेम कंप्युटर्स हा तेन्नाचे सो एक 12 वर्स थंय काम केलां नव टेक्नॉलॉजी नव चिप्स नव सिस्टम्स वय आनी तें एक्सपिरियन्स वन ऑफ द बेस्ट इन माय लायफ म्हळ्यार त्या वेळार ते जगत येत तितलेच वय जगत तुमी परिचय करून दिता इतले ते वय जगत येवन तांणी पायनेर पण IBM IBM म्हणा पायनियर्स सो तेन्ना टायमार मस्त सकड युनिव्हर्सिटी दाखोवन पुरा तांणी हायर करता आशिल्ले PhDs मास्टर्स इंजिनियर्स सो आमी काम करचे कडेन पुरा एटमॉस्फियर भारी लायक आशिल्लें टेक्निकली पळय सो शिकच्याक कॉन्ट्रिब्यूट करूंक तेन्ना तर मागीर 97 तूं ताका हांव सोडून वेस्ट कोस्ट आयलो अमेरिका सिलिकन व्हॅलीक थंय एक स्टार्टअपा जॉयन जालो स्टार्टअपा जॉयन जावन म्हळ्यार मन हांवें कशें स्टार्टअप करूंक कंपनी सो थंय एक प्रारंभीक हंत जावं वय सो तें एक फावटी मुखार वचपाक सो तें ट्राय केलें वर्क जाय न्ही मस्त स्टार्टअप्स फेल जाता पळय सो आमगेलें फेल जालें जाल्यार ताजे नंतर म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सॅनमिना म्हूण जॉयन करूंक सो सॅनमिना म्हळ्यार इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरींग आतां तुमी कसले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पळयल्यार कंप्युटर की मेडिकल डिवायस की वेगळे वेगळे पार्ट्स आसा तांचे भितर कंपोनंट्स आसा चिप्स आसा मागीर तें एक मदरबोर्ड म्हणटा ताजेर घालून तें बोर्ड मागीर एक सिस्टम आसा ताका केबल पावर सकट दिवन सो तांगेलें मॅन्युफॅक्चरींग थंयचें असल पुरा पार्ट्स तयार करता असल संस्था तुमगेलो वय तें वट्ट करून सिस्टम करचें वय आतां हांव तुमगेल्या हांत भितर पळयलें तुमी हे मोबायल हेल्थ कॅर हांत भितर सुमार काम केलां आनी ताका एक देण दिले म्हूण हांव वाचिलें आनी असल पुरा करून आरोग्य क्षेत्राक तें मेगेल क्षेत्र तसो म्हाका विशेष मोग पळय पळोवन हाकाय तुमी कॉन्ट्रिब्यूट केला म्हणून म्हळ्यार आज आरोग्य क्षेत्र आनी इलेक्ट्रॉनिक हे क्षेत्र हे कशी भावभावशी जावंक जाता देशाक आरोग्य दिवच्याक हें पळयलें हाजे बाकी तुमकां कसं सांगता आतां कसं जालां म्हळ्यार आमगेलें इलेक्ट्रॉनिक्स पुरे कडेन आसा वेदर घर कडेन तुमी TV पळयता की ब्लड प्रेशर घेता की खंयच्या पळयल्यारय आसा सो एक 8-9 वर्स फुडें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें इंडिया दाखोवन ಸ್ವಲ್ಪ जन आयलीं म्हळ्यार पळय टॅक्नॉलॉजी कशी हळ्ळी व्हरचें हळ्ळींत प्रॉब्लेम कसो न्हय क्लीन वॉटर उदकाचें हेल्थ कॅर तुमगेलो सब्जेक्ट मागीर शिकवण मागीर पवर सो हातूंत वट्ट मेळ्ळें कशी सिलिकन व्हॅली टॅक्नॉलॉजी थंय हाडची सो त्या प्रोजेक्टांत तूं
एक आयडिया येईल कसं म्हळ्यार हळदींतून जेनाक डॉक्टर मेळूंक तितलो सुलभ ना वय म्हळ्यार आतां ಸ್ವಲ್ಪ स्टॅटिस्टिक्स तुमकां WHO तुमकां ಗೊತ್ತು असेल वय WHO तांगेले प्रकार एक डॉक्टर 1000 पेशंट तशी रेशो एक्सेप्टेबल रेशो जाल्यार हळणी पळयल्यार इंडियान तूं एक डॉक्टर 10,000 12,000 तसलो रेशो भारी कितलो आरोग्य सेवा दिता तो इतलो जालो इतलो वय सो आमी केलें कसं म्हळ्यार हें एक मोबायल क्लिनीक करुया तांतू भितर एक्चुअली ते डिझायन करतना मुखारच्या हाफान तूं अशोक लेलँड चॅसी वय ताजे मुखारच्या हाफान तूं मेडिकल क्लिनीक डायग्नोस्टिक्स डेंटल ENT वय मागशी हाफान ताका क्लासरूम केला कंप्युटर टॅबलेट्स मॉनिटर तो शिकवण तांतू करयात शिकवण कोरे चेडूं आनी ताजे पवर आमी वयरी म्हळ्यार मस्त हळदीन पवर ना वय सो बसा वयरी सोलार पॅनल घाला सो ताजे पवरान भितर आशिल्ले पुरा इन्स्ट्रुमेंट्स वर्क जाता भारी एक हे फर्स्ट हांव एक 45 वर्स पुढे असले एक व्हॅनांत काम करतना तांतू भितर कोणी एक जनरेटर भायर दवरता अशें ते जनरेटर चलयता आशिल्ले ताजे त्रास मस्त जाता आशिल्ले हें म्हाका भारी एक युनीक म्हण दिसलें आनी ताजेर घाल्यार लायक ते काम करता न्हय सोलार इनफॅक्ट ऑफिसा म्हणके केला तुमगेले 3 पिन की 2 पिन की प्लग करचें जे इन्स्ट्रुमेंटाचे तशी वर्क जाता सो तें घेवन आमी फर्स्ट एक्चुअली ते बस वेलें तमिळनाडू कडलो डिस्ट्रिक्टांत व्हडलें फ्लड जायली डिसेंबरा वेळार तेन्ना तें बस थंय व्हरून 150 की 200 पेशंटां थंय ट्रीट केला तें बरें एक विशेष एक्सपिरियन्स आशिल्लो आतां तुमकां प्राथमीक शिक्षण हाजे निमित्तान परत मुखावेल शिक्षणाक एक आधुनिकतेकेन पावच्याक उपयोग जाले आतां तुमी अमेरिकान तूं हें केलेलें आधुनिक शिक्षण हें तुमगेलें ट्रेनींग आनी तुमगेलें प्रशिक्षण आतां परतून गांवांत म्हळ्यार आमगेल्या देशांत कशी उपयोग हाडयताय हें एक तुमी भितर इनवॉल्व जालेले अशें म्हण हांव आयकतां idealvillagconference.com हाजो उद्देशूच दिसता वास्ट रुरल पॉप्युलेशनाक उदक ना आरोग्य मेळटा कशें जाता हाका तुमगेलें देण कसलें तुमगेलो विचार कसलो हाजेर कसलो लाभ जाला आमगेल्या देशाक भारी प्रश्न ते हांव सांगलें म्हणके 9 वर्स फुडें म्हाका एक गुरू मेळ्ळलो श्री मधुसूदन साय म्हण चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ डिस्ट्रिक्टाचो आनी तांगेले डायरेक्शनान तूं हें कॉन्फरन्स आमी स्टार्ट केलें कॉन्फरन्स तेजें कारण कसं म्हळ्यार मस्त सगळे NGOs आसा नॉन प्रॉफिट ಸ್ವಲ್ಪ काम करता सेल्फ हेल्थ केअर ಸ್ವಲ್ಪ एकल्यांक तांगेले मस्त कोलॅबोरेशन सो तांणी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार सिलिकॉन व्हॅलीन तूं एक कॉन्फरन्स करता नॉन प्रॉफिट्स टेक कंपनीज युनिवर्सिटीज पुरा ಒಟ್ಟು कोरून हे सब्जेक्ट डिस्कस करता सो स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीन तूं प्रथम केलें फर्स्ट कॉन्फरन्स आमी 2016 केलें ताजे नंतर एव्हरी इयर 9 वर्सां बनारस कडेरे वय आमकां इंडियन कंपनीज म्हणाले तुम्ही पळय केन्ना स्टॅनफर्डा करता आमकां अमेरिका येवचें जायना इंडिया हाडटा आनी कसं जालें म्हळ्यार एक 2-3 वर्स फुडें ताजे फुडें म्हाका एक सुरेश शेणाय म्हणून करतालो हांव हुबळी हांवें तुमकां हुबळीन तूं देशपांडे सँड बॉक्स म्हण आसा थंय सुरेश शेणाय म्हळ्यार चित्र आवडटा चित्र पळयलां हय तो तागेलो भाव सुधाकर दोगजने IIT बॉम्बे दोन ग्रॅज्युएट्स सो तो ग्लोबल फाउंडेशनाचो चेअरमॅन विल्सन IIT सो उलयता सो बना तांकां IIT एक एल्युमनाय पळय तांणी एक फाउंडेशन केलां व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन वॉटर हेल्थ आनी तें फाउंडेशन एक्चुअली प्रेसिडेंट अब्दुल कलामान तांकां सांगिल्लें तुम्ही सकाळी इतलें शिक्षण केलां इंडिया कसां केलां इंडिया खातीर देशाक कसं दिलां तुमी पुरो जेन्ना फॉरेन वता पळय सो तांणी तें स्टार्ट केलें ताजे अमेरिकान तो प्रेसिडेंट सुरेश सो मागीर गुर्त आशिल्लें तो म्हणालो आमी स्टॅनफर्डा येताची ಒಟ್ಟು कोलॅबरेट करूया
तशी ओट जावन कडेरी BH तूं फर्स्ट इंडियन कॉन्फरन्स केलें प्रथम केलें वय ते चित्रण ते एक विलेजात परत दिसता पळय वय ह्या चेडू वय एडवर्टायजमेंट तेजें कॉन्फरन्स न्यूरो डायवर्सिटी म्हणून पळयलां हांवें आनी ते न्यूरो म्हणाल खातीर हांव प्रश्न घेवचो आमगेल सब्जेक्ट पण कसं केलें ते न्यूरो डायवर्सिटी कसं म्हळ्यार ते आमगेल ते तुका प्रमुख टॉक आशिल्लें म्हणून पळयलां हांवें आमगेल क्लोज फ्रेंड रंगा जयरामन म्हणून हांगा IIT मॅड्रास आनी स्टॅनफोर्ड शिकिल्लो ताणें सुरू केलेलें ऑटिस्टीक चेडवांक कशी तांकां पेरंट्साक हेल्प करून काम घेवन दिवची आनी कंपनी भितर हेची चड अवेरनेस करची तांणी खंय येवन पावोवका कितें पावोवची तांगेलें स्किल यूज करता ऑटिझम म्हळ्यार तुमकांच न्हू सो ताणें तें बुक पब्लीश केलां न्यूरो डायवर्सिटी तांगेलें बुक वय अशी तुम्ही तें केलेलें देशाक हाडून उपयोगाक एक करचे प्रयत्न केले आतां तुमगेलें हें सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हांव लेखता ह्या सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमी बरें करून दाखोवन दिले एक जगत्याक एक दाखोवन दिलें आसा हांगा हांवें अशी एक उडगास काडची हांगा एक थोडे वर्स फुडें उडगास आसा की ना की तुमगेलें अन्नाले आनी अम्माले नांवारी आमगेले थंयची तुमी ते जल्म म्हणला विठोब देवस्थान जल्म आयलो ते शाळे भितर एक चिल्ले चेडवां खातीर एक वॉशरूम्सांनी करून तांगेले नांवार दिलेलें आसा ते म्हाका ताची याद आयलो ते कांय सादारण 2020 दिसता म्हळ्यार एक 4 वर्स चिल्लर जाले तुमगेले अन्नाक अम्माक केन्ना मेळ्ळो म्हाका उडगास आसा तांगेलो फोटो गेला आनी हे आत्ताच हे डावन सिंड्रोमाक खंयच्यान तुमी इनवॉल्व जालेलो आसलो सांगता रे वय वय म्हळ्यार म्हाका बारीक क्लोज अटॅचमेंट आसा डावन सिंड्रोम म्हगेली भयणी गीता आनी सो आनी ह्या चेडूंक कसो म्हळ्यार मिगेल मनान कशें म्हळ्यार तांणी देर इज सिंबल ऑफ अनकंडिशनल लव म्हणटा आमी वय वय प्यूर हार्ट तांगे वय 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 तांकां वोट जन गम्मत आसका प्रीत आसका सो तें एक एक्सपिरियन्स भारी देवान आमकां दिलेलें अदृश्ट आमगेलें सांग म्हणून तीन आमगेल फॅमिली आयिल्लें सो आतां तें एक नमुन्याचें उणेंपण आसलें रे तांचे भितर मोगू हें आसता म्हणून एक पळोवचें एक दृश्टीकोन आसा पळय तें हांवें पळयतलें आनी देवका तें मस्त जाणाक उणें त्या खातीर तांणी पाप निग्लेक्टेड जाताची तुमी तें तेन्ना कोण दवरलेलें एक मादरी म्हणटा पळय मॉडेल तुमी कोण दवरलेलें आसा हांवें पळयलां तें सो तशी त्या अंत भितर तुमगेली थोड्याची वय म्हळ्यार आमकां देवान आमकां सकट घर की खाण की जेवण की शिकवण की सकट देवान दिलां पळय तुमगे आमकां उणें मिनिमम कसो करता म्हळ्यार सोसायटीक वापस कर्तव्य आमगेलें एक मलगड्याले एक हेंच आसा आमगेले आदायाचे 20% की 15% म्हणून तांणी सांगताच तितलो परतून समाजाक दिवका अशें म्हणून म्हाका दिसता तुमी ताच्यासून चड अशें दिल्लें आसा विविध नमुन्यारी हांव तें पळयलें आसा आतां अशी आमी हें मुखार आयल्या रे तुमी त्या वेळार सांगलें हें ग्लोबल ह्युमॅनिटेरियन मिशन म्हणून श्री मधुसूदन साय हेंगेलें हांचे भितर तुमगेलें थोड्याची काम आसा ताजी तुमगेलें देणगी आसा तुमी तांचे भितर मेळ्ळेलें आसा म्हण दिसता हें संस्था कसल करता काम हें देवान दिल्लो व्हडले आशिर्वाद म्हणात 8-9 वर्स फुडें असल गुरूक मेळ्ळो तांणी करचें काम भारी म्हाका तें म्हळ्यार पॅशनशें जालें म्हळ्यार कितलें जाता की तितलें करूं वता काम आसा काम चलता असल काम करता काम मस्त आसता करता पडटा देव कशें करता म्हळ्यार विंगडा खातीर तें म्हणटा पळय सेल्फलेस ताजी एक्झॅक्ट कोंकणी वर्ड गोतना निस्वार्थ निस्वार्थ काम केल्यार तुगेलें जीवन साक्षात येता सो तशें म्हणून हातूं आमगेलें 3 मेन हें आसा फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल पुरो हळदिंतुल्यांक न्यूट्रिशन हेल्थ केअर आनी एज्युकेशन ह्या 3 फुडें आतां भारतांत तूं ताका मोल ना आशिल्लें फ्री दिवचें आशिल्लें जनाक म्हळ्यार बेजीक ह्युमन रायट म्हणटा गुरुकुलांत की सो तेंच मॉडेल आतां न्ही हाडका म्हळ्यार शिकवणाक चार्ज करूनच हेल्थ केअर चार्ज करूनच न्यूट्रिशन इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार ह्या चेडवांक त्राण आनी नासल्या रे मुखार कसो करूं जाता भारताक आरोग्य लायक उरता जाल्यार तांकां न्यूट्रिशन जावता पोशण लायक जावता पोशण म्हणटा सो तांणी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम सुरू केलें
बँगलोरान तूं HP इंजिनियर्सांक 6 जाण आशिल्लीं हां तांकां सांगलें पळय घर कडेन ಸ್ವಲ್ಪ उपमा की पोंगल कराची हां व्हरून गव्हर्मेंट स्कूलां सकाळीं कामां वचचें वय. पडत दिवन वचाचें वय तें 2012 स्टार्ट केलें वय आज हेंच ऑर्गनायझेशन अन्नपूर्णा ट्रस्ट म्हणून हां हां 90 लक्ष चेडवांक फीड करता वय एव्हरी डे 1 कोटीला घेवन पावले कोटीला घेवन पावले. 27 स्टेट्स इंडियांत ती इतलं व्हड म्हळ्यार ती ह्या लोकांक चेडवांक सहाय करूं येतालें ताका एक आर्थीक बळ नाकवा ते आर्थीक बळ तुमी कशी काण घेताची कशी घेताची तेंचे सांनी गुरून सांगचें कसं म्हणाले मनीस केन्ना चांग काम करूं वता पळय ताका सहाय येता सहाय येता म्हळ्यार खंडीत तें निस्वार्थ चांग काम करूं सो हें ताजें प्रूफ वय 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 सो वय सो तें एक वर्टिकल हां सेकंड वन हेल्थ केअर वय सो हेल्थ केअरान तूं हॉस्पिटल ह्याचे वेळार disaster कोविड आनी ताजे वेळार पळय वय वय ह्या ऑर्गनायझेशन खाण दिवची जेवण दिवची तांकां पुरा मागीर ही शिकवण शिक्षणाक चेडवांक ग्रामांतर शिक्षण रुरल एज्युकेशन एक 27 कॅम्पसीस ओपन केला आता कर्नाटकांत एव्हरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक थंय रेसिडेन्शियल कॅम्पस चलयांक विंगड चेड्यां विंगड सो हळ्ळी वचून तांकां हाडू एडमीट करून शिकवण फुल्ल शिक्षण दिवची सो तें एक मागीर तिनीचे हॉस्पिटल हांगास पळय वय वय सो हें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हें तुमगेलें सब्जेक्ट वय सो कसं नाही होल इन द हार्ट म्हणपाची आम्ही BSD आम्ही एक निमित्त मात्र ते करच्याक करेक्ट खाल एक काम करचेच पडले खंडीत. त्या मात आमकां देवान शक्ती दिला हें बांदून हाडच्याक शक्ती तुमगेल्या दिल्या जाल्यार ते दोन ओट्ट मेळ्यार मात्र निमित्त हें बरें जाता So, ह्या- आमगेल्या देशाक भारी अगत्य सुचता. भारी अगत्य भारी अगत्य हें सो फर्स्ट हॉस्पिटल छत्तीसगडां येयलें हां मागीर दोन्ही हॉस्पिटल पलवल हरियाणा म्हणून हां तिन्ही हॉस्पिटल नवी मुंबयत हां चारय हॉस्पिटलांक चिकबळ्ळापूर डिस्ट्रिक्ट कोणाकय चान्स मेळ्ळार हें साई संजीवनी हॉस्पिटल वचून विजीट करता इता म्हळ्यार खंयचेय हॉस्पिटलांत तूं बिल्लींग कावंटर ना बिल्लींग कावंटर ना कंप्लिटली फ्री वय सो हळ्ळीन खंयच्यान येताची चेडा घेवन 3 दीस भितर सर्जरी जावन आउट पेशंट रिकवर जावन घर कडेन वताची वय पण आमगे एक पॅरोडॉक्स दिसता म्हाका कसं पॅरोडॉक्स म्हळ्यार तुमी येवचे कॉर्पोरेट जगत्या देखून कॉर्पोरेट जगत्यान सुरे बिल्ल म्हणटात जाल्यार तुमी हांगा दिवची सेवाच पळय आरोग्य क्षेत्रांत ते बिल्लींग ना अशी एक दैवी हें तें म्हाका दिसता तशें जावन हें परत चलता नाजाल्यार आमगेल्या असल देशांत कोट्यांतर चेडवांक आनी दुबळ आर्थीक जावन दुर्बळपण आशिल्लें हें सहाय मेळटा म्हणाली एक व्हड खबर दैवी दत्त म्हळ्यार हें सर्जरी येता इवन प्रायवेट हॉस्पिटलाक गेल्यार उणें म्हळ्यार 5 लक्ष 7 लक्ष लागता सो हे हळ्ळी तुले तांगेलें जाग विकून लोन घेवन येताची सो तें हें स्वामीन कशें केलें म्हळ्यार तांकां फ्री दिवपाक म्हणून 29,000 चेडवां जालें सर्जरी आनी आमकां नेक्स्ट बल मेळ्ळा म्हळ्यार क्रिकेटर सुनील गावस्कर गोतोसना क्रिकेट इंडियाज क्रिकेट लेजंड तो आमगेलो बोर्ड चेअरमॅन हे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन सो ते अमेरिकांत आमी सेटअप केला थंय तुका फंड्स आनी रेस करून हॉस्पिटल सपोर्ट करता आनी इंडियान तूं CSR केले निमित्त गव्हर्मेंटान पळय 2% प्रॉफिट रूरल सोशल रिस्पॉन्स सो टाटा ट्रस्ट स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुरो आमकां मस्त सपोर्ट करता सो आतां आमी आमगेले वापस हांगा विश्व कोंकणी केंद्रान पावले त्या तुमी एक संदेश दिल्लो विश्व कोंकणी केंद्र पळय विश्व कोंकणी केंद्राक पयलें तुमगेलें हें की भेट फर्स्ट आतां विश्व कोंकणी केंद्राचें एक ध्येय आसा तो ध्येय भास आनी संस्कृती म्हणून आमी लेख्खा धरचे आसले ताका कारण कशें आसा म्हणून म्हळ्यार आमी सगळेची देशा भितर 25 लाख कोंकणी उलोवपी लोक आसचे थोडो आमगेलो भाशा शंका पळयल्यार एकदमां कडेन पळयल्यार भारी उणें खंयचेय एक राज्य आतां कर्नाटक राज्यांत 5 कोटी लोक आसाचे ओट्टू एक 10 लाख कोंकणी उलयताले आसाचे थोडो आमगेलो भाशेक दो संस्कृतीक दो शिक्षणाक दो एक आमगेलो आर्थीक बरेपणाक दो आमी ओट करून मुखारसून व्हरका अशें म्हळ्यार जी ध्येयार आमी विश्व कोंकणी केंद्र आमी घडोवन हाडलें आसा हेतून मनाक पळयलें कुठलें दिसलें तूं पळयतना व्हडलें एक 2 ताजे कार्यक्रमा विशय हांव दाखयता भितर कसलो मुख्य कार्यक्रम कसो एक कसो म्हळ्यार आमी पुरो जाणाय आतां तुमी इतलो वर्स थंय वचून अमेरिका वचून राबल्यार तुमी घरांत आमगेली आवय भास उलयता कोंकणी उलयताची जाल्यार आमकां वाचचें येना
बरोवपा येना आनी मुखा वयले पिळगी कशी दिवचे म्हणून आमकां एक व्हडलें मातयेवन म्हणटा पळय कशी दिवचे म्हणून त्या खातीर आमी हांकां कसं केला म्हळ्यार कोंकणी शिक्षणाक एक प्रामुख्यान दिलें. आज आमगेले मंगळूर देखून कारवार मेरेन कोंकणी म्हळ्यार ऑफिशियली शिकोवका सरकारान दिले हाजे प्रमाणारी शिकोवका. शिक्षण सरकाराचें हें तसोन हें शिक्षणाक आमी दिवचे हे कसं उत्साह प्रोत्साह. ते पयलीं चित्रां भितर एक बारकी जाण शिक्षक दिसताची ती मदे बशिल्ली आमगेले टीव्ही मोहनदास पै हावस विमला ती आशिल्ली त्या वेळार तीन हांगा पयले विश्व कोंकणी केंद्र येतना आमी शिक्षणाक प्रयत्न करता म्हणून पळोवन यो तुमकां टिचर्सां पुरो पळय तांगेलो बसून म्हाका एक फोटो काडका. ती शिक्षक जावन आशिल्ली. तसो शिक्षक केलें काम कसं न्हय तांगेलें कश्ट कसं न्हय म्हणून एक समजून घेता अशी आमी हे शिक्षकीक आज 10-12 वर्स देखून तांकां विश्व कोंकणी केंद्राचे मुळावीचे कॅपिटल आसता पळय तातूंतल्यान आमी तांकां गौरव दिवका पडटा. म्हण सरकाराचें हें ना तांकां सांबाळ दिवचें जाल्यार तांकां आमी अपॉयंट करून जाल्यार शिक्षण चलना अशें एक. आनी आमी मंगळूर देखून कारवार मेरेन आमगेले 12 स्कूल आसताचे. हांव आमगेलो बायल आमी परत उठ करून ते मध्यान ते आमगेलो खांद्यार शाल घालून आमगेलो बस्ती वामन मामून रबील दिसता. आमी त्या शाळेक परत वचून तांकां बॅग दिवची की तांकां स्कॉलरशीप दिवची की. आतां आमगेलो व्हड स्कॉलरशीप प्रोग्राम आसा ते पळयले ते इंजिनियरींग मेडिसिनाक दिलेले 30-35-40 दितात. कोंकणी हे कार्यक्रम तो विश्व कोंकणी शिश्यवेतन दोनी कार्यक्रम हांतू भितर वार्षिक दोन मागची वर्साक 25 मिलियन ते एक वर्साक 2.5 कोटी रुपये दिलेलो आसता. तेंचे कोंकणी शिक्षण हांकां थोडेची उण जाता बट पूण दिताच. दिना जाल्यार शिक्षण चलना जाल्यार भास उरना जाल्यार आमकां सगळी संस्कृतायेची बुडता अशें म्हणून एक दृश्टिकोनार ते केलां. हे हांकां ट्रेनिंग प्रोग्राम वार्षिक 2 पटी चालू आसता. हे दोनूय कार्यक्रम जाल्यार तिनूय कार्यक्रम आमगेलो असं हे तांकां विश्व कोंकणी हे कसं पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार दिता. 5 जाणांक मोहनदास पै तागेलो असूल नांवार दिता. 1 लाख रुपये तांकां पुरस्कार. एक पुस्तक एक पोएट्री मागीर एक नाटक रंगां आशिल्ले. तशीच बस्ती वामन मामल नांवारी सेवा पुरस्कार म्हूण दिता. समाजाक वेगळे सेवा दिलेले लोक आसाचे. आतां ते ह्या सायडाक एक बायल मनीस दिसता तिगेलो बा म्हणून काश्मीर वॉर फ्रंटा भितरी गेल्लो कळ्ळो. तर तांणी वीरनारी म्हूण तांकां सांगता. ती मस्त वीरनाऱ्यांक पुरो ऑर्गनायज करता सगळे देशां भितर कन्याकुमारी देखून काश्मीर तर. आनी तांकां कसलो कश्ट आसा ती तांगेले एक पटीक लायफाक एक व्हड मार पडटा युद्धांत मरतर तांगेले चेडवांक शिक्षण हें पुरो पळोवन घेता. अशी नाना नमुन्याचे नमुने आनी वैविध्यमय आसा. भास आसा संस्कृती आसा समाज सेवा आसा तांकां पुरो घेवन हें लेटेस्ट अवॉर्ड फंक्शनाक 1 लाख रुपये तांकां हें दिसता. दयानंद पै 2 दिता कसं पुरस्कार. हे आमगेले अनेक प्रोग्राम. आतां हे आमगेलो नवो प्रेसिडेंट नंदगोपाळ शेडेन येताना हे CA 25 म्हणून एक हें चार्टर्ड अकाउंटंट तांकां ट्रेन करचे एक प्रोग्राम. चेडा वयल्यान कोंकणी मातृभाषीक चेडवांक आसा स्वल्प आमी तांकां भायर करतात. आनी एक कार्यावळ आमी तांचे भितर अनेक पिक्चर आशिल्ली हांव सांगिल्लें learnkonkani.com आसा. हें भारी मुख्य. आतां आमगेले सून आसा ती आमचे गेले न्हय जाल्यार ती उमेद आसा शिकूं काम आसा सगळें तिका उपयोगा पडटा. खंडीत. आता मी कोंकणी भाशेंत असताना म्हगेलो एक प्रश्न आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी थंय राबिल्यांनी कोंकणी एक हें बांदून हाडा अशें म्हणून हांव आयकलां. हें एक संस्था तुमगेल्या हांत भितरी आसा. कोंकणी भाशेक की संस्कृताय की संस्था कशी काम करता कसलो मनाचें देण दिता तुम्ही तांगे ते संमेलनाक जमकला वय तुम्ही अक्क मेळनास का रामाचार्य वय रामाचार्य रामाचे सकड मस्त काम करता कमिटीने सकड मुख्य कसं म्हळ्यार आमगेले चेडवांक ओट्ट मेळूंक कोंकणी म्हळ्यार कसं ना
आमगेल भाषा की संस्कृती की आणि एक नमूना कम्युनिटी फिलिंग येवपा पडा आमी उठो असं एक खंय आता अमेरिकान पळयल्यार 50 स्टेट्स खंय सगळं असं सो अशींची उट्ट मेळचे एक फोरम सो ताजे मुख्य आणि कसं म्हळ्यार मुखार सोनू तांणी पळोवन घेवपा पडा तांणी कंटिन्यू करपा आमी पुरा इंडिया दाखोवन आयली थंय तांणी थंय जाली सो तांकां एक नमुना गर्व आणि आता एक सामाजिक दृष्टिकोनार पळयल्यार अमेरिका म्हळ्यार देश दत्तान थंय तशीच फ्रेंच स्पॅनिश चायनीज तांणी जॅपनीज इंडियन्स पुरो उट्ट जाल्यार एक संस्कृताय करून हाडली थंय अमेरिकन संस्कृत अमेरिकन कल्चर म्हणत आनी भाशा एकतीच अमेरिकन इंग्लीश हांगा इतले म्हाका ओल्ड इतले एन्शियंट संस्कृताय आसून हांगा भास वेगळी वेगळी आसा ताजे निमित्त थोडेचे अडकळ आसता कितके आमगेर वाड्डेक ते प्राय हा तुमकां ते शिश्ना जाल्यार आतां ते संस्था तुमी घडोवन हाडलेले संस्थेंतून चेडवांक कितले कोंकणी काण घेवच्याक जाता कित्याक म्हळ्यार तांगेले भुंयतणेर सरावंडींग ते नातील आशिल्ले निमित्त त्या नातील निमित्त तांणी कितले काण घेवच्या शक्त जाताची तुमी इतले वर्स पळयलें आनी तुमकां कसो दिसता मुख्य कसं म्हळ्यार हावस पसून उलोवप तें उरलेले निमित्त चेडवांक कळटा मागीर आतां आमी आशिल्ले कडेन पळय सॅन होजे कॅलिफोर्निया आमकां व्हडले एडवांटेजीस म्हळ्यार मस्त कोंकणी कुटुंब आसता तें सोट मेळटाची देवस्थानांत की प्रोग्रामांत की सो ते कंटिन्यू जाता जाल्यार हांव सांगचें म्हणटा कसं म्हळ्यार हावस पसून कडेन उरलेले ताजें एक हायस्ट इम्पॅक्ट शक्तीयुत आयुध म्हळ्यार तेच आतां आमगेले एक ह्या कार्यक्रमांतून अमेरिका दाखोवन आमगेले स्टुडंट स्कॉलरशिपाक वार्षिक जावन सुमार पयशे येता हांव आयकलां आमगेले ट्रेजरर म्हणटा आतां आमगेलें मस्त टायट म्हळ्यार घट्ट तंद्रा चड आसूच म्हळ्यार कोंकणी शिक्षणाक बळ जावका ताजे खातीर आमी एक वाट सोदता आसाय आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे मुळा विधन तुमी कॅपिटल हें म्हणटा ते आमी बिल्ड करून हाडल्यार आमकां तेंच तंद्र आसा आतां आमगेले जनरेशना मुखावेले कशें आतां कसं एक स्पॉन्सर दिता एक प्रोग्राम करता वता ताजे मुळा विधन एक बांदून हाडच्याक एक वाट करता आनी तुमी त्या उलयता आसतना एक विचार सांगलो त्या कसो तुमगेलो संदेश कसो आशिल्लो आमी कसो कोरका ग्लोबली चिंतन कोरका जाल्यार आमी कसो कोरका म्हणून एक तवळ तुमी आमगेले आडळीत मंडळी येद्रा सांगलें आमगेले विक्षकांकय तुमी तें सांगता म्हणून म्हगेली मागणी तें हांव कसो सजेस्ट केलें म्हळ्यार हांगा येवन पळयल्यार मान कळटा हाचें म्हत्व सो एक 2-3 वर्सां आमी हांगा कॉन्फरन्स कोरयता तातूंत अमेरिका आशिल्ली की युरोपा आशिल्ली की कोंकणीचा इन्वायट करून आनी इंडिया आशिल्ली कोंकणी नेक्स्ट जनरेशन म्हळ्यार तांणी पळोवप वट्ट मेळ्ळो एक 2 की 3 दिसाचें ಸ್ವಲ್ಪ सगळ्यात मुख्य टॉपिकान तूं कॉन्फरन्स दवरता हेल्थ इश्यूज रुरल इम्प्रूवमेंट टेक्नॉलॉजी कशें जाता मागीर आमगेलें कल्चर भाशा हें सगळें कोर न्हू टॉपिक्स केल्यार मागीर ते एक मुवमेंट जाता आतां हांव ते आयडियल विलेज कॉन्फरन्स स्टार्ट केलें पळय आतां 9 वर्सां कोण चलता तशें आमी हांगा सुरू केल्यार एक एन्युअल कॉन्फरन्स तातूंतल्यान मागीर ग्रुप्स जावन तांणी प्रोजेक्ट करताचे मागीर हांगाची IT पार्क आसा सकड आसा हांगा कंपनी जेन्ना स्टार्टअप मस्त जेन्ना इंट्रस्ट आसा तांणी अमेरिका दाखोवन येवन हांगा उट्टू इंडियन्सा उट्टू कंपनी करची अशें करता म्हण आयडिया आतां आयडियल विलेज हे म्हणटा पळयलें ताका लास्ट म्हळ्यार ते पळयता तातूंत एक म्हाका एक 25-30-40 तोंड दिसलींच आनी एक 25-9 संस्थी दिसले तांचे ते कशें वाडून येयलें आमी तेंची सूर करतना पळय आमकां आयडिया आसना सक्सेस जाता की जेन्ना इंट्रस्ट काडले पळयल्यार तेंची ते आयडिया आशिल्ली आयडियल जालें ते कडेन ते आयडियल जालें त्याच नमुन्याचे एक आमी एक मॉडेल घेवन हे संस्था वाडोवन हाडटा साध्य आसा देशाक ताजेर मस्त देण दिवचें साध्य आसा अशें म्हणून दिसता होच तुमगेले मेसेज कसं म्हळ्यार हांव सूर्य सांगेल म्हणकेची आमकां देवान सकट दिलां सो आमगेलें कर्तव्य कसं न्हय विंगडा खातीर काम करचें थोडो वांटो पूण इतरा खातीर आमी करच्यो का दिवं का तितलें कराचें कितलें जाता की तितलें कराचें ताका दितलो व्हड एक आत्मसंतोष विंगड तांचें ना मनशाक
वय तुम्ही आणि ते अनेक शिकेल आमगेल गुरुला कसं म्हळ्यार प्रीती आणि सेवा वय वय हे ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು केल्यार केल्या ती निस्वार्थ वय मनशाक वय ताजी व्हड धर्म आनी खंयचो ना वय मस्त शिकूक म्हणना वेदास की उपनिषद की कसं की इतलं केल्यार पडा इतलें केल्यार पावता पावता होच एक व्हड धर्म म्हणून सम आदी तुमी आमगेलो ಒಟ್ಟು सुमार वेळ काडलो आनी तुमगेलो अणभव जिवनाचे अणभव उद्योगाचे अणभव समाजाचे ಬಗ್ಗೆ पूर्ण चिंतन आमगेलो ಒಟ್ಟು आमगेले विक्षकालो तुमी वांटून घेतलें म्हाका दिसता तांणी परत आयकून बारी संतोष पावतलो आसता तशीच हे तुमगेले आतां अमेरिकांत की दुसऱ्या देशांत की आशिल्ले आमगेले कोंकणी समुदायाचे लोकांक आयल्यार तांणी आमगेले ಒಟ್ಟು हें विचार विनिमय करता राबूका अशी तुमकां पुरसत जाल्यार तर तुमी करता राबूका अशी म्हूण सांगून आयच्या कार्यावळ हांव हांगा मुक्ताय करता आनी तुमकां हांगा येवन आमगेले ಒಟ್ಟು वांटून घेतिल्ले की पुरो एक धन्यवाद सांगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे विक्षकांक ह्या कार्यावळींत तुमी मेळ्ळे खातीर तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद सांगून देव बरें करूं म्हणटा सो तुमकां धन्यवाद आणि एक मुख्य कसं म्हळ्यार असं सगळं काम करतना आमगेले फॅमिली सपोर्ट जावं सो आमगेले बायल की चेडूं की आमकां लेखतल की फ्रेंड्स पुरा 1 लाख उट्ट काम केल्या बळा तांत संतोष धन्यवाद.